हॅलो एवरीवन, वेलकम टू विदेश क्लासेस. सो या व्हिडिओन आम्ही कंटिन्यू करतले ऑफ द पेपर सोल्युशन लोअर डिव्हिजन क्लासचो अंडर द रिजनिंग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जे आसा अंडर द रिजनिंग क्वेश्चन 6 पर्यंत हांवें व्हिडिओ अपलोड केला. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आसा ते आम्ही या व्हिडिओ थ्रू पळयतले. सो लेट स्टार्ट. रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केअरफुली अँड आन्सर द क्वेश्चन गिवन बिलो. सो आता हांगासर तुमकां गिवन आसा A + B मीन्स A इज द हजबंड ऑफ B. सो हे ब्लड रिलेशन टायप MCQ. सो आता हांगासर A + B दिल्या म्हणजे जेन्ना सायन दोगांच्या मदीं प्लस आसतली सो त्या टायमार A जो आसतलो तो हजबंड आसतलो ऑफ B. आता नेक्स्ट कंडिशन दिल्या A = B जेन्ना सायन इक्वल टू आसतली त्या टायमार A जी आसतली ती वायफ आसतली ऑफ B. आणि जेन्ना सायन एरोची अशी दितली पॅच बोथ सायड एरो आसा A आणि B त्या टायमार A जो आसतलो तो सन ऑफ B. सो ह्यो तीन कंडिशन दिल्या विथ सायन तुमकां. आता हांगासर नेक्स्ट जी कंडिशन दिल्या पळय इफ y आणि ही साइन दिल्या पळय ओके H = D देन हाव इज D रिलेटेड टू y. म्हणजे ह्या तिगांच्या कंडिशनाचेर तुमकां हांगासर कंपेअर करपाक जाय आणि फायंड आउट करपाक जाय की D चे रिलेशन कितें आसतलें y वांगडा. सो आता हांगासर फर्स्ट जे कंडिशन दिला पळय ते बरेच y एरो H हे पहिले कंडिशन आम्ही सॉल्व करूया. सो असो जेन्ना एरो आसता पळय तेन्ना A आसतलो तो कितें आसतलो सन आसतलो ऑफ B. ओके सो तशें जाल्यार y इज द सन ऑफ कितें जातलो H जातलो कळ्ळें. y हो कितें जातलो सन ऑफ H. सो ह्या कंडिशनार y इज द सन ऑफ H जालो. y इज द सन ऑफ H. सो सेम वे हांगा पळय A इज द सन ऑफ B. सो y आसतलो हांगा H आसतलो. सो y इज द सन ऑफ H. सो Hचो ह्यो कितें जालो सन. सो हो आमकां सांगूंक ना की तो कोण एक तर फादरूय आसूंक शकता ऑर मदरूय आसूंक शकता. ओके कित्याक हांगासर सांगूंक ना सन म्हटला सो फादर ऑर मदर म्हटल्यार हांगासर कोणूय आसूंक शकता. नेक्स्ट कंडिशन दिले H = D. सो हांगासर A = B आसतना कंडिशन कितें A इज द वायफ ऑफ B. सो A ही वायफ ऑफ B. तशेंच हांगासर H इज वायफ ऑफ D. सो H ही कोण जाली मदर जातली कोणाची एची कित्याक ही वायफ म्हटल्या न्हू ही वायफ म्हटल्या. सो वायफ ऑफ D हो तेजो हजबंड जालो कळ्ळें. H इज वायफ ऑफ D. सो H ही वायफ आणि कोणाची D ची. सो हो हेजो सन म्हटलेलो. सो सन म्हणजे आता ही वायफ जाली म्हणजे कोण जाली ती मदर जाली. आता रिलेशन सांगला हाव इज D रिलेटेड टू y. सो D कसो रिलेट करतलो कोणाक वायक म्हणजे D कोण यो वायाचो. सो हांवें ऑलरेडी तुमकां ब्लड रिलेशनाचे 4 व्हिडिओज अपलोड केल्या. सो ते व्हिडिओज एक टायप कसो क्वेश्चन येवंक शकता तेजेर आसा. ओके सो हे एक टायपचो क्वेश्चन आसा ब्लड रिलेशन. ओके सो कोणी जर ते व्हिडिओ पळोवंक ना ब्लड रिलेशन जाल्यार ते पळयाच. आणि हे एक नेक्स्ट टायप. ओके सो अशा वेनूय तुमकां क्वेश्चन येवंक शकता. सो आता हांगासर जेन्ना तुमी फायंड आउट करतले रिलेशन तेन्ना फर्स्ट कोण आसा तेका तुमी क्वेश्चन विचारतले ह्यो कोण काय म्हणून कोणाचो हांगासल्याचो. सो D कोण ह्यो वायाचो. सो D हो कितें जालो ह्यो सन जालो हेजो ह्यो सन जालो. सो D कोण जाता D हो कितें जातलो फादर जातलो. D रिलेटेड टू y D कोण लागता वायाचो सो फादर. सो D इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके सी नेक्स्ट MCQ. P, Q, R, S and T are standing in a line. सो हे P, Q, R, S, T कोणी पर्सन आसूंक शकता ते इन अ लायन कितें जाल्यार उबे आसात. नेक्स्ट कंडिशन दॅट्स Q इज स्टँडिंग इमिजिएटली टू द लेफ्ट ऑफ R. सो लेफ्ट ऑफ आराच्या कोण आसा Q आसा. वायल S इज नॉट स्टँडिंग एडजसंट टू R. सो S ह्यो आराच्या सायड बाय ना. एडजसंट म्हणजे कितें सायड बाय. ओके आता जेन्ना तुमकां हांव हांगासर ड्रॉ करून दाखयतलो सो जेन्ना हांगासर आमी आतां सॉल्व करतले त्या टायमार तुमकां परत एक्सप्लेन करता एडजसंटाचो मिनींग. ओके सो एडजसंट म्हणजे सायड बाय तेज्या. ओके T इज स्टँडिंग एट द रायट मोस्ट एंड ऑफ द रो. T हो खंय आसा रायट मोस्ट एंडाक आसा म्हणून सांगला ऑफ द रो. इफ देर इज ओनली वन पर्सन स्टँडिंग बिटवीन R एंड T. सो एकूच पर्सन कितें आसतलो दोगांच्या मदीं आसतलो कोणाच्या R एंड T. देन हू इज स्टँडिंग इन द मिडल ऑफ द रो. सो एट द सेंटराक ओके मिडल म्हटला मिडल ऑफ द रो कोण आसा. सो हे हांगासर ऑप्शन दिले आमकां. सो क्वेश्चन बेस केदो व्हडलो लेंथी आसा. सो जशें स्टेटमेंट आसा तशें तुमी चला. सो P, Q, R, S, T आर स्टँडिंग इन अ लायन म्हणजे हे पांचूय जाण आसा ते इन अ लायन आसा. पण आता ते लायनीन हे आता सिक्वेन्सान आतां सपोज तुमी अशें बरयलें P, Q, R, S, T कळ्ळें. सो हे स्टँडिंग इन अ लायन आसाच. ओके सो फुडें कंडिशन कितें दिल्या की सगळे जम्बल्ड आसाच कळ्ळें. सो खंय तरी आसा ते आमकां पयलीं मार्किंग करपाक जाय. सो Q इज स्टँडिंग इमिजिएटली टू द लेफ्ट ऑफ R. सो R आसा आता पळय आराच्या लेफ्ट सायड ही जी आसा पळय ही लेफ्ट सायड आसता आनी ही रायट सायड आसता कळ्ळें. हें याद दवरा ही लेफ्ट ही रायट. सो आराच्या सायडीक कोण आसा Q आसा म्हणून सांगलें. मागीर वायल S इज नॉट स्टँडिंग एडजसंट टू R.
एडजस्टंट टू आर म्हणजे कितें, आराच्या सायडीक, सायड बाय हांगासर सायडीक कोणा क्यू आ, सो हांगासर एस नासतलो, ह्या सायडीक आनी ह्या सायडीक कोण ना, एस ना, म्हणजे एस इज नॉट स्टँडींग एडजस्टंट. जर स्टँडींग म्हटलो एस इज स्टँडींग एडजस्टंट टू आर म्हटलो जाल्यार तुमी एस हांगा बरयतले आसले, कित्याक क्यूआन पयलींच प्लेस घेतल्या तेजी, हांगासर पयल्या स्टेटमेंटान क्यूआन प्लेस घेतल्या. आतां एस इज नॉट स्टँडींग एडजस्टंट टू आर म्हणजे तेच्या सायडीक नासतलो तो. ओके, सो हेका सद्या होल्ड दवरात. ओके, सो कित्याक फुडले कंडिशन पळयात कशें आसा. सो टोटल कितली आसा, 1 2 3 4 5. ओके, मागीर टी इज स्टँडींग एट द रायट मोस्ट एंड ऑफ द रो. टी जो आसा तो खंयसर आसा, एंडाक आसा, म्हणजे लास्टाक खंय तरी आसतलो, हांगासर लास्टाक आसा. ओके, सो लास्टाक टी आसा. रायट मोस्ट एंड ऑफ द रो म्हटल्यार रायट एंड म्हणजे हांगासर रायटाक. इफ देर इज ओनली वन पर्सन स्टँडींग बिटवीन आर एंड टी. सो हांगासर कंडिशन जाता पळयात, इफ देर इज ओनली वन पर्सन स्टँडींग बिटवीन आर एंड टी. आर एंड टीच्या मदीं एक पर्सन स्टँड आसा म्हणून सांगला, म्हणजे उबो आसतलो हांगासर, म्हणून हांगासर टी येता ती, म्हणजे एक्चुअली पयलीं सगळें रीड प्रॉपरली करपाक जाय. सो आर एंड टीच्या मदीं एकूच पर्सन येतलो. आतां तो पर्सन एस येवचो ना, कित्याक येवचो ना, कित्याक सांगला आमकां नॉट स्टँडींग एडजस्टंट, म्हणजे हांगासर कोण येवचो ना, एस येवचो ना. आतां कोण कोण लेटर जाली, क्यू जाले, आर जाले, टी जाले, सो हांगासर एस येवचो ना, कळ्ळें कित्याक तें, कित्याक नॉट स्टँडींग एडजस्टंट म्हटलां. सो हांगासर खंयचो लेटर उरलो, आतां पी उरलो, सो पी हांगा येतलो आनी टी हो एंडींग जातलो. सो तूं पी हांगासर, सो तूं हांगासर एस घालूंक शकना, कित्याक टी हो लास्टाक आसतलो म्हणून सांगला, रायट मोस्ट एंड ऑफ द रो. सर फर्स्ट जो आसा पळय तो कितें उरलो, एस उरलो तुजो, कळ्ळें, एस यो फर्स्ट उरलो, कित्याक पी हांगा येतली बिटवीन आर एंड टी. हांगा एस कित्याक येवंक शकना, कित्याक नॉट स्टँडींग एडजस्टंट सांगला, सो हांगा उरलो कितें, एस उरलो तुमचो. ओके, सो लेटर कितें जालें, एस क्यू आर पी टी. आतां क्वेश्चन कितें विचारला, हू इज स्टँडींग इन द मिडल ऑफ द रो. सो आतां एट द सेंटराक कोण आसा, आर आसा पळय, ह्यो एका कॅन्सल, ह्यो एका कॅन्सल, उरलो मिडल वन. सो आर इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो हांगासर आर आसा ऑप्शनान ना, सो ई, नन ऑफ द अबव. ओके, आर आसलो जाल्यार आराक करेक्ट करपाचें ऑप्शन. ओके, सो फर्स्ट सगळे रीड कराच आनी मागीर मार्किंग कराच. ओके, हें याद दवरात, रायट सायड ही, लेफ्ट सायड ही जातली. ओके, आनी एडजस्टंट म्हटलो जाल्यार सायड बाय येतलो. नॉट स्टँडींग एडजस्टंट म्हणजे तो दोगांच्या आराच्या हे नॉट एडजस्टंट. सो हांगासर नाल्यार हांगा आसतलो, म्हणजे फुडली कंडिशन दिली आमकां, टी हो एंडींग आहा म्हणून. ओके, सो अशा तरेन तुमी हे जे MCQs आसा ते सॉल्व करतले.